झेडपी इलेक्शन आमचे दवर्लीचे इलेक्शन आसलेलें तेन्ना गेल्या 2 वेळाचेर जेन्ना हांव झेडपी आसलो तेन्ना आमी जिखलेले आनी सेकंड टायम आमगेलो जेन्ना बाय इलेक्शन जालें तेन्ना परेश नायक थंय जिखलेलो. ह्या वेळाचेर आमचे सत्यविजय नायक एक कॅन्डिडेट आसलेले आनी आमचो कॅन्डिडेट तेजे बरोबर हांव सुद्दां डोर टू डोर कॅम्पेनींग केलां. बट म्हाका दिसता 90% सुद्दां लोकांक मेळ्ळें अशें म्हणल्यार जाता. त्या बरोबर आमी सगळीं आमची जे कितें डेव्हलपमेंट केलां त्या भरोसाचेर आमी लोकां मदीं गेले. लोकांचो बरो उत्कृश्ट प्रतिसाद आसलो. फक्त इलेक्शना दिसा मातशे आमचे जे BJPचे वोटर आसले ते खंय तरी खूब कडेन अशे बूथ वायज जर आमी जेन्ना पळयले तेन्ना एक 2-3 बूथ जाल्ले ते आमचे स्ट्रॉंग होल्ड बूथ आसलेले त्या बुथाचेर आमकां मातशी कमी मतां पडली. कित्याक लागून तुमी टिकीट चेंज केली म्हणटा अशें कितें ना कारण म्हणजे कशें आहा लोकांचे सुद्दां केन्ना केन्ना कितें जाता जिखता आपली 2 मतां ना पडल्यार चलता अशें म्हणून समजून कोण तरी भायर सरोना लोक अशें एक जालां. पूण आतां ओवरऑल गेल्यार पळयल्यार आमकां वोटींग आमची पर्संटेज वाडल्या. आमकां लास्ट टायम झेडपीक 4,000 मतां पडलेली. हे फावटी आमकां 5,900 सुमार पडले आमकां. बीजेपीचे थोडे तुमच्या विरुद्ध वावरले कशें कितें जालें? म्हणजे ताका एक 10 जाण कार्यकर्ते तेणी पळयल्ले आसतले की जेणे काम करूं ना म्हणून तेणी त्या रागाभराचेर तो उलयलो आसतलो. पूण केन्ना केन्ना सदांच अशें आसता की 100रांतले 100 लोक आपणाकूच काम करतले अशें आसना. ते खंय तरी उंच सकयल सदां आसतात. प्रत्येक मतदारसंघात तशें घडटाच. पूण आमी तशें पळोवपाक गेल्यार सगळे बरें काम केल्लेलें. एक काही कडेन आमचे मातशे गणीत हारले इतल्या खातीर. पूण आमी तशें पळोवपाक गेल्यार वोटींग पर्संटेज आमची चड आसा. आतां 27 कशें पळयता ही सेमी फायनल एक जाल्ली आसा तुमच्या खातीर 27 कशें आसता लोकांचें एक हें आसता की MP इलेक्शनाक लोक दुसरे नजरेन पळयता. ते राष्ट्रीय इलेक्शन आसता. मागीर MLA इलेक्शनाक लोक दुसरे भशेन पळयता. पंचायत इलेक्शनाक लोक दुसरे भशेन पळयता. झेडपी इलेक्शनाक दुसरे भशेन पळयता. केन्ना केन्ना अशें आसता की पंचायत इलेक्शनाक लोक तो खंयच्या पक्षाचो म्हणून पळयना तो आपणाक वाड्यार कितलो पावता तें पळोवन लोक तांकां वोटींग करता. तेन्ना पक्ष म्हणून अशें पळयनासतना लोक व्यक्ती म्हणून पळयतात. त्या खातीर पंचायत इलेक्शन जाल्यार झेडपी इलेक्शन डिफरंट आसता. पूण MLA इलेक्शन हें आमकां खंयचो पक्ष सत्तेर जाय, खंयचो पक्ष आमकां लोकांक डेव्हलपमेंट करपाक शकता, खंयचो पक्ष लोकांक बऱ्यो बऱ्यो स्किमी दिवपाक शकता हें लोकांक त्या वेळेचेर खूब समजता आनी लोक त्या प्रमाणे वोटींग करता. कारण नावेलीन सुद्दां आमची हिस्ट्री केली ताचें कारण कितें आसलें की आमच्या BJP सरकारान केल्लो विकास, डबल इंजीन सरकारान केल्लो विकास. सो लोकांनी चिंतलें की नावेलीन जर आमचो आमदार आसलो तर खुबशीं कामां जातलीं. आज पळयता की हांवें सुद्दां खुबसो डेव्हलपमेंट केला. आमच्या डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या मार्गदर्शना खाली आमी खुबशे अशे डेव्हलपमेंट केलो. आमी रस्ते आसतले, लायट आसतली, जावं उदकाचे प्रॉब्लेम आसले ते सॉल्व केल्ले कडेन आसा. आनी लोकांक खबर आसा की लोक आमी आतां कोणाक अशें फटोवपाक शकनात तुमच्या इलेक्ट्रॉनीक माध्यमा मार्फत जावं लोकां कडेन हें आसता फेसबूक जावं ट्विटर ह्या माध्यमांतून लोकांक कळटा की कोण कशीं कामां करता तो. आनी आतांच्या जे तरूण पिळगी आसता तांकां आमी फटोवपाक शकना. तांकां खरी खबर आसा की खंयचो पक्ष सेंट्रलान आसा आनी खंयचो गोंयांत आसा आनी कोण बरें काम करपाक शकता. कित्याक हेज्या पयलीं सुद्दां खुबशीं सरकारां येवन गेल्लीं. गोंयांत जर विकास पळयलो जाल्यार गोंयांत जर खंय तरी कोणाक तरी एक जाणट्या लोकांक एक 2,000 मेळटा, विधवा लोकांक एक 2,000 मेळटा, जावं आमच्या चेडवाक लग्न करता जाल्यार ताका 1,00,000 रुपयाची स्कीम केल्या, जावं महिलांक म्हयन्या 1,500 मेळटा. ही स्किमी फक्त BJP नंतरूच जाल्ली कडेन ताच्या पयलीं जावं ना. सो लोकांचो एक विश्वास आसा BJPचेर. सो म्हाका पूर्ण खात्री आहा की 27 BJP परतून सत्तेर येतली 100%. हे विरोधक कितले एक जाले ताजो कांय असो फरक पडना. आनी लोकांक खूब खबर आसा खंयची पार्टी बरें काम करता ती. सो 27 ZP इलेक्शन तुमकां काय जावपा ना? ना झेडपी तशें पळोवपाक गेल्यार आमी जिखल्याच. आमची पर्संटेज वाडल्या सगळें वाडल्या. आतां कशें जालें की विरोधक तांकां तेंचे लोक भायर सरले. आमचे लोक खंय तरी आत्मविश्वास तांचो वाडलो की आमी जिखतलेच म्हणून ह्या अर्थान खंय तरी थोडे भायर सरोना.